गोवा कला अकादमी आयोजित 46व्या कोंकणी नाट्य स्पर्धेक जमिल्ल्या आयच्या नाटका खातीर सगळ्या नाट्य रसिकांक माय मोगाचो येवकार. आयचें जें नाटक जावपाचें आसा वर्धांबिका कला संघ कुर्टी फोंडा ह्या संस्थेतर्फे गूढ मनाच्या गर्भतळात. मूळ लेखक प्रशांत मार्दोळकर, अणकार दत्ताराम कामत बांबोळकर, बसोवपी दिलीप वझे. हांव मागता ह्या संस्थेच्या अध्यक्षा लागीं दामोदर पंचवाडकर आनी सूत्रधार जे आसा श्री अवधूत कामत हांच्यांनी माचयेर येवचें आनी हांकां कला अकादमीच्या वतीन फुलां दिवपा खातीर हांव आपयतां नामनेचो कादंबरीकार, कलाकार, साहित्यीक सर देविदास कदम हांकां. धन्यवाद सर. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. येवकार. जमिल्ल्या सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आनी उर्बे भरीत येवकार. वर्धांबिका कला संघ फोंडे सादर करतात 2 अंकी कोंकणी नाटक गूढ मनाच्या गर्भतळा. गूढ मनाच्या गर्भतळा. मूळ मराठी लेखक स्वर्गेस्त प्रशांत मार्दोळकर. कोंकणी अनुवाद दत्ताराम कामत बांबोळकर. दिग्दर्शक आणि पार्श्वसंगीत दिलीप वझे. उजवाड आयोजन दामोदर राज कामत बांबोळकर. नेपथ्य अवधूत कामत. रंगभूषा लवलेश कवळेकार. वेशभूषा गौरी कामत. निर्मातो प्राध्यापक दामोदर पंचवाडकर. वर्धांबिका कला संघ फोंडे सादर करतात 2 अंकी कोंकणी नाटक गूढ मनाच्या गर्भतळा. गूढ मनाच्या गर्भतळा. हॅलो मोहिनी, बस न्ही. दिसून आशिल्लें तूं म्हाका मेळपाक येता तशें. तुजे कडेन इतलें उलोवप जालें, चर्चा मुलाखती जाल्यो. आतां तशें उलोवपा सारकें कांय उरूना, पूण तुजो प्रोजेक्ट ट्रिगर खंय पावला? फायनल स्टेजीक पावला. तुवें खूब मदत केली म्हाका ह्या प्रोजेक्टा खातीर. यू हेल्प मी अ लॉट मोहिनी. इट्स ओके. तूं कित्याक भावूक जाता? पुराय प्रोजेक्ट तुका दाखोवपाक तूं आनी एक आठवडो तरी आसूंक जाय आशिल्लें गो. आसाच हांव खंय वता तर? म्हणजे फाल्यां फांतोडेर फाशी ना? पोस्टपोन? फाशी आसा गो. ते दितले फाशी. मागीर देहाचो जो कितें विलो लावपाचो तोय बी लायतले ते. पूण हांव आसतलें तुजो प्रोजेक्ट ट्रिगर पळोवपाक. बरोबर 8 दिसांनी मारुपा
सय तुगे अगो अशें कितें पळयता म्हजे कडेन हें पळय प्रत्यक्ष काम करपाक ह्या देहाची गरज लागता फाल्यांच्यान हो देह म्हजे कडेन ना पूण तूं आसतलें न्हय तूं करचें ना म्हजी कामां आय हॅव हेल्प यू अ लॉट विभा कितल्या थंडपणान घेता तू हे सगळे तू वेगळेच आसा मोहिनी सगळ्या परस वेगळे सगळ्या परस म्हणजे आज मेरेन कितले खुनी दरोडेखोर सैतानांच्या मुलाखती घेतल्यो हांवें तांचे विचार आयकून घेतले पाशाणा काळजाचे पूण फाशीची वेळ येतकीर आकूळ पिकूळ जावन रडपी धळे जीव हाडून दयेची भीक मागपी त्या सगळ्या परस तू वेगळेच जणू काय फाल्यां फातोडेर तू खूब तेंपान कुळाराच वचून भायर सरता तू मरणाक भिता हं? प्रख्यात मानसशास्त्रज्ञ आणि संशोधक विभा रणदिवे तू मरणाक भिता तू सिरियल किलर घरान आयिल्ल्या 4 दिवचो तितल्या सहजतायेन तुवें मरण दिला चित्रकार मोहिनी गर्ग दिल्ली तेका सुखवस्तू गर्ग घराण्यान जन्म शिक्षणात उत्तम करियर जे स्कूल ऑफ आर्ट्सची डिग्री देशांत प्रदेशांत तुझ्या पेंटिंग्सांक प्रचंड मागणी सुखाच्या अशा अतिउच्च तेंगशेर बशिल्ली मोहिनी गर्ग एक सिरियल किलर हाव हाव अजूनही बी तोच प्रश्न तुवें खोदून खोदून विचारिल्ल्या प्रत्येक प्रश्नाची जाप हांवें तुका मन मेकळेपणान दिल्या इतलेंच न्हय तुवें न विचारिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापोय बी हांवें जावन तुका दिल्या इतलें जावन तुजो हाव हो प्रश्न आजून सुटना जाल्यार 8 दिसांनी तुजो प्रोजेक्ट रिगर पुराय जातलो कसो हा तू फक्त तू सोडून आज मेरेनच्या सगळ्या सिरियल किलरांच्या वागणुकेन तांच्या उलोवपान म्हाका एक पॅटर्न सापडलो असो पॅटर्न मेळ्ळो न्ही की ती जावं तो तसो कित्याक वागलो तसो कित्याक घडलो हें जाणून घेवप सोंपें जाता पॅटर्न म्हणजे मूळ रूट कॉज म्हणजे लैंगिक शोषण चाइल्ड अब्यूज व्यसन मेंटल डिसऑर्डर्स यू नो रामन राघव ताच्या आवयन खंय फकत एका सोऱ्याच्या बाटलेक लागून थंयच्या हातभट्टेच्या मालकाक ताका विकिल्लो मागीर शोभराज ताची आवय ताका ल्हान आसतना चलयांचे कपडे घालताली आनी मागीर ताजो चुलतो ताचे कडेन शी सांगूंक सुद्दां जायना असले वेव्हार करतालो रूट कॉज पूण तुज्या बाबतीन अशें कांयच ना तरी तूं अशें कशें जालें रायट आणि विशेष म्हणजे तुका अटक जाली तेन्ना तुका 4 वर्सांचे चली आशिल्ले शिवाय घोत दोतोर तरी कोणाकूच तुज्या आवय बापायक तुज्या फ्रेंड्सांक तुज्या शेजाऱ्यांक तूं अशें हाजो थांग पत्तो लेगीत लागलो ना प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ विनायक सेन हांचे तुज्या बद्दलचे मत वाचलां कालूच छापून आयला म्हाका न मेळटा म्हजे कडेन न उलयता म्हजे विशीं मत छापून हाडपी कोण वो ती बुदवंत ते म्हणटा तूं जे तुजे सावज आसा पळय ताचे खंय पयलीं पोर्ट्रेट रंगयतात मागीर हत्या करतात मागीर ताच्या देहाची विटंबना करपाक तूं सगळें विसरून वतालें पूण म्हाका ताचें हें मत पटूना कित्याक कारण तुवें प्रत्येक दादल्याची हत्या संभोगाच्या तेंगशेर पाविल्ल्या अवस्थेत केल्या खूब तृप्त आनी बेफिकीर आसता न्ही दादलो त्या खिणाक पयली हत्या तुवें पिरायेच्या 16व्या वर्सा केली तुज्या ड्रायव्हराची
संभोग घेवचे पयलीं तूं प्रत्येक दादल्याचें नग्न चित्र कॅनवासाचेर पितारतालें. इंटरेस्टिंग. अश्यो 21 हत्या 16 ते 7 वर्सां मेरेनचे वेंचीक दादले. हत्या करतकीर कुडीची विकृत विटंबना इतली की पोलिसांक एक कूट लेगीत हाताक सांपडली ना. आमात विटंबना करतनाचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग्स मात सांपडले. हाचोच अर्थ असो की न्यूड पोर्ट्रेट्स आणि कुडीची विटंबना हे दोनूय तुका तितलेच आवडटाले मोहिनी. पुराय गोबोर आणि गोबोरांतल्यान परत निर्मणी ह्या दोनूय गजालीची गुंफण. आय मीन फ्युजन. फ्युजन. पूण अजुनूय म्हाका ह्या फ्युजनाचो ट्रिगर लक्षांत येना. एक गर्भ श्रीमंत आर्टिस्ट मनशाचें एक सिरियल किलरान रुपांतर कशें जावं येता? कशें? अगो म्हणजे तुका प्रोजेक्ट ट्रिगराचो फक्त सापळोच तयार जाला. ताजो आत्मो तुका सापडूकच ना. विभा, अगो प्रयोगशाळेत कितलेशेच बेबे उंदीर धुकर आणि मॉन जातीची हत्या करतात. ते सगळेच कितें सिरियल किलर असतात म्हणून? ते संशोधक मोहिनी मनशाच्याच बऱ्या खातीर संशोधन करतात न्ही ते. राईट. म्हणजे एकट्याच्या बऱ्या खातीर दुसऱ्याची हत्या केल्याच जाता. हांवें म्हज्या प्रयोगा खातीर म्हज्या संशोधना खातीर हत्या केल्या. आज तुम्ही ताका सिरियल किलर म्हणटात. पूण जेन्ना ह्या म्हज्या संशोधनाक उघड मान्यताय मेळटली तेन्ना ताका मुकी जनावरां उपकारची नात. मनशाचीच हत्या करची पडटली. पूण तेन्ना तुम्ही ताका संशोधन म्हणटले. कसलें संशोधन? मरण म्हणल्यार कितें ताजें? हे पळय, म्हाका प्रयोगा खातीर म्हज्या संशोधनाक मनशाचीच गरज आशिल्ली आणि हांवें ती केली. समाज, संस्कृती, कायदे, कानून कोणाचीच पर्वा करनासतना केली. पुरो मोहिनी. तुझ्या ते पाशवी कृत्यांची वकिली करून कांयच उपेग ना. पाशव म्हणटात न्ही ते हेच अट्ट ब्रुटॅलिटी. ह्याच अशा कृत्यातल्यान तुझ्यातल्या चित्रकाराक एक समाधी अवस्थेतलो बी आनंद मेळ्ळा आसतलो गो. पूण काय गजालींक मर्यादा आसता मोहिनी. मर्यादा सावजाक असतात, शिकाऱ्याक न्हय. तुवें केन्ना मळबात उंच उडपी गरुड पळयला? त्या गरुडा इतलो स्वतंत्र या धर्तरेचेर कोणूच आसचो ना. ताका पांदऱ्यान बंद कर, तो मन मारून जगतलो. उडपाचे बळ हड्ड्यात गच्च धरून जगतलो. पूण एकदा काय पांदऱ्याचे दार उक्ते मेळ्ळे की जो पळय मळबात उंच उडटलो तो फाटल्यान वळून पळोवचो सुद्दां ना. दार उक्ते करपी हात कोणाचे ते? तू स्वताक गरुड समजता? ना. पांढरो. म्हज्या कोणतरी गरुडासारखो बंदिस्त असा भायर सरपाक धडपडपी. ताका मुक्त केलो म्हणजे हांव समाधानी आणि मुक्त जातले. भेटेची वेळ सोंपली. विभा, पुरो म्हजे कडेन जो थोडोसो वेळ उरला तो म्हाका म्हजे खातीर एकांतांत घालूंक जाय. येता हांव. मोहिनी, तूं चड चिंतू नाका गो विभा. मरण न्हय खऱ्यांनीच सुंदर आसता. देह नांवाचें वस्त्र असोळी कुशीक दवरपाचें आनी दुसरें वस्त्र चडोवपाचें. ए बाय द वे, हांवें मगो तुका एक गिफ्ट दवरला. भायर गेटीर न्ही सेक्युरिटी वालो दितलो तुका. कसलें गिफ्ट? ते कळटलें तुका उगडटकर. येता हांव. आगो विभा,
तुझ्या घोवाक पळोवपाचो योग आयलोच ना मुगो. एक दीस घोवाक घेवन यो गो हे सांगून लेगील तू सदांच हांगा एकटेच आयले. रहस्य कथाकार मिस्टर प्रभाकर रणदिवेक म्हजे तर्फे सांग हॅपी वेडिंग एनिव्हर्सरी. थँक्यू सांगता. तशें एनिव्हर्सरीच्या फंक्शनाक खास परमिशन घेवन तुका व्हरतले अशें मनान आशिल्लें गो म्हज्या. पूण तुझ्या वेडिंग एनिव्हर्सरीक हांव येतलेच अशी सुप्त इच्छा म्हज्याय मनान कायम आसा. देखून तुवें आपयलें ना तरी हांव येतलेच. आतां कशें शक्य आसा तें? अशक्य अशें कांयच आसना विभा. देह जळो तरी बुद्धी मन चित्त आनी अतृप्त इच्छा ह्यो आत्मे वांगडाच उरता. खंय तरी वाचिल्लें सांगना हांवें. म्हज्या संशोधनांतल्यान अणभवलां हांवें हें. आनी विभा नरक म्हणटा तो जागो म्हाका जर सापडलो न्ही जाल्यार थंय तुज्या खातीर खास एक दिवो पेटोवन दवरीन हांव. हां नीड एनी हेल्प? बिकॉज सांगितलं तुका भायल्यान हाडया म्हणून. ओके. हॅलो गुड इवनिंग मेहता साहेब. अच्छा अच्छा बरें एक्झॅक्ट खंय पावल्यात? चर्च आसा न्ही थंय? ओके मेहता साहेब ऐका ऐका हां थंयच्यान स्ट्रेट आयलें न्ही काय रायट टर्न घे. येस रायट घेतलो काय तुमकां फुडें एक तळें दिसतलें. तळें तळें लेक. येस ते लेक रायट सायडीन दवरून स्ट्रेट तुमकां लेफ्टान एक देवती मेळटली. देवतेर मातशें सांबाळूं ना बऱ्योचश्यो गाडयो तळें पळयता पळयता उदकान पडल्यात. हय मातसो अपघाती स्पॉट तो. थंय पावल्या काय स्ट्रेट तुमकां थंय व्हडली गेट दिसतली गोल्डन कलरची. ती आमची. येस या तुम्ही मेहता साहेब सावका या. ना अजून कोण आयलो ना तुम्हीच पहिले आसतले. ओके मेहता साहेब बरें बरें. अरुण वेलकम वेलकम या. हे प्रभा हॅपी एनिव्हर्सरी. ओ गिफ्ट थँक्यू. बाबा आत्ताच मेहताचो कॉल आयलो. मेहता मातसो घुसपलो तू बरो पावलो मरे. अरे हांव पावला हांगा पयलीं. हांगा सामसूम राना कित्याक गर्लफ्रेंडाक बीन घेवन कितें? अरे या फार्म हाऊसाचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसतना विभा बरोबर. आसा भितर तयारी करता. तेन्ना तर सामकें हांगा भयान आनी किण नाशिल्लें. मनीस वस्ती पासून कितले पयस जागो घेवन बांदपा फाटलें कारण? म्हाका अशेंच शांत वातावरण आवडटा. ओ आनी विभा ओके तशें हॅप्पी आसा तें. कित्याक म्हणटा तूं? तूं ना तेन्ना ताका हांगा एकटें रावचें पडलें ना. येदे व्हडले वास्तूत भायर इतलो लायटीचो झगमगाट आसून लेगीत म्हज्यान बाबा शिरो जाल्या भितर सरतना. अरुण अरे भंय खंय आसना. शहरांतूय भंय आसतात मरे. आनी बाय तसोच कितें प्रसंग घडलो न्ही जाल्यार बापायचे रिव्हॉल्वर आसा हाता कडेन. जनावरां चोरा पेक्षा म्हाका रिव्हॉल्वराचो चड भंय दिसता. तें सोड. म्हाका सांग तुजो तो फ्रेंड येवपाचो आशिल्लो मरे कितें रे नांव ताचें? एक घराचो डिझायन मात बेस्ट जाला. अरे तुज्या फ्रेंडाचें नांव तोंडार येता पूण पड्ड्या फाटल्यान कितें आसा? अरुण 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 हे अरुण ते एक सरप्राईज. ओके येवनी सगळ्याक मागीर दाखयता. मुखावयल्या गार्डनूय सुंदर जाला. ती मेन म्हणजे मला ती रानटी झाडां रानटी फुलां ती तशीच सांबाळून दवरल्या.
ब्युटिफुल. येस सगळाचो चाव थंयच बसून घेता अशें? हांवें त्या अर्जुनाच्या माडी ओ आनी लिखाणी थंयच बसून करता कितें? नो लिखाण मात अजून हांव वयर बेडरूमांतल्या डेस्कटॉपार थंय करता जाल्यार म्हाका लॅपटॉप बीन घेवचो पडला ना कितें तुजे कडेन लॅपटॉप ना? ना अरे देशातलो नंबर 1 रहस्य कथाकार तू. हे येदे व्हडले फार्म हाऊस बाय रिसर्च सेंटर मोठ्या हुद्द्याचेर. फाल्यां तिका स्कॉलरशीप मेळ्ळी जाल्यार तुमी अमेरिकेक सुद्दां वतली हा? शडा बरं त्याची स्कॉलरशीप अजून कन्फर्म जावना येस बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स कडेन मुलाखत आसा ह्या विकांत ते फायनल जालें जाल्यार मागीर फुडल्यो गजाली रिसर्च ऑन सायकोबायोलॉजी ऑफ होमोसेडल इम्पल्स अशेंच कितें तरी न्ही? कोणाड पडलें उच्चारता म्हणल्यार म्हाका हांगा धाप मारपाचो. आतां ते एक्झॅक्ट कितें तें तुका विवाद सांगतले येस पूण ते जशी मेहनत घेता दीस रात अभ्यास करता ते पळयल्यार फेलोशीप मेळटली रे ताका आनी न मेळ्ळी तरी सुद्दां ताजी प्रायव्हेट प्रॅक्टीस चालू आसा. रिसर्च चालू आसा. सिरियल किलरच्यो इतल्यो एंट्री घेतल्यात की 10-12 कादंबऱ्यो सहज बरोवन जातल्यो. आमचो मेहता साहेब तो तर ऑफर घेवन फाटल्या फुड्यान फुगडी घालतलो. अरे तुका सांगता आतां मेळता फाटी फुडें भोंवत आसता ह्या दिसांनी ताच्या म्हळ्यार आपल्यो कितल्यो कादंबरी बेस्ट सेलर लिस्टार गेल्यो न्ही सांगत आसता ताका तुजी नवी कादंबरी पावली मरे बेस्ट सेलर लिस्टाचेर. अरे बेस्ट सेलर न्ही हां मॉडेस्ट सेलर ओ या मॉडेस्ट इतली मॉडेस्ट की हें फार्म हाऊस तुका भायल्या भायर सुटलें म्हणपाचें. अरे तूं मरे प्रभा खरें म्हणल्यार न्ही तुमी आतां नव्या जिवाक येवकार दिव येता. यू शूड थिंक ऑफ अ चायल्ड नाव. असो विचार आसा आमचो ह्या वर्सा गुड कितल्यावी एनिवर्सरी तुमची? 4 वर्सां जालीं लग्न 4 वर्सां जाली. हय तशी जाल्यार तुजी बायल आतां तुका कशी सोडून वचना? परफेक्ट मॅरेज आसा तुमचें. तासो धरून तशें मरे म्हज्यांत आनी विभान खूब साम्य आसात म्हळ्यार आमच्या आवडी निवडीन बी. अरुण फर्स्ट टायम जेन्ना आमी मेळिल्लीं न्ही आमकां दोगांकूय फॅमिली अशी कोण नाशिल्ली एकटीच जगताली. मागीर आमी एकठांय आयलीं ती फुडाराकूय अशीच एकटीच जगुया म्हणून म्हणजे कोणें असो कोणाचेर थोपिल्लो असो निर्णय नाशिल्लो तो एट लास्ट वी आर रेडी टू स्टार्ट अ फॅमिली अँड आय एम शुअर यू बोथ विल बी एक्सलंट. चल तुका घर दाखयता यो फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान हाय अरुण. ए हाय हॅपी एनिवर्सरी. थँक्यू. सॉरी हांव मातशें भितर कामान उरलें. हे नो प्रॉब्लेम. तुमचो रहस्य कथाकार रहस्य म्हणून वाडो दाखोवपाक वाटतालो इतल्यान तूं आयलें. येता बिफोर तूं येता ए ना रे म्हाका कामां आसा. यू बोथ कॅरी ऑन. ओके या अरुण बरें. हॅलो नमस्कार मुखर्जी साहेब. आय एम फायन थँक्यू. तुमी मुद्दाम कित्याक फोन केलो? हांवूच येतलें आशिल्लें न्ही तुमकां मेळपाक. हां प्रोजेक्ट रिगर विशीं हय सांगात. सर एक मिनिट हांव नोट करून घेता. हय सांगात. हां ओके हां हां ओके. सर हांव इथं रिपीट करता. प्रिलिमिनरी स्टेटस लुक्स इनकन्क्लुसिव. Project data looks flawed. Basic mistakes in computing and forecasting. Okay? हय आजूच पळयता हांव. महेश करता हे सगळे. महेश रावराजे. हय तेच. आज मेळटलो तो म्हाका. आजूच उलयता ताचे कडेन. परत प्रेझेंट करता न्ही सर. वेळ आसा न्ही आमचे कडेन? Review meeting report when? On 16. Oh my God. That's this? Hello. Thank you, sir. Special thanks for your concern. Bye. दवरता. Then this version is temperament. थँक्यू अरे, इतले बेगीन जालो वाडो पळोवन. ना मेहताची गाडी आताशी दिसली परतले मेहता आयले? Yes, पावले. अरे, म्हजी कामां उरल्या.
विवा हां आणि हेल्प इट्स ओके वेलकम मेहता साहेब Yes, yes, Prabha. कसं कसा? एकदम good. Happy wedding anniversary. थँक यू अरे या रानात कित्याक वतलो तुवें पयसो? हांव कोणाक मारून उडयला लेगीत पत्तो लागपाचो ना. मेहता साहेब नाका शोर जालो पावता मातसो. वाव. Beautiful. French windows. I like French windows. थँक यू मेहता साहेब गुड इव्हनिंग मेहता साहेब अरे यू लुक फॅबुलस एज ऑलवेज thank you, my dear sir. And where is your gorgeous wife, Prabha? असं हांव चड करून आयला तो माझ्या बेस्ट 2 लेखकाक मेळपाक आणि तिसऱ्या लेखकाक बरोवपाक कन्विन्स करपाक. वेर इज शी? असं मेहता तयारी करता Yeah. It's a token of my appreciation. गिफ्ट बी कितें मेहता साहेब हा? अरे पळय तरी कितें दिला ते. आताच ओके ओके एकाच लेखकाक गिफ्ट दुसऱ्याक ना तुवें असो बगलो गे न्ही पूण शारा ना. मागीर तुकाय दिता गिफ्ट. बाकी 8 रानार असलें आनी तुजें घर ब्युटिफूल असो प्रभाकर. इट हॅज अ कॅरेक्टर अँड दॅट्स वॉट रायटर नीड्स फॉर क्रिएटिव्ह जुईस. हे कांयच नाही मेहता साहेब वयर वचून पळयात हाजेपेक्षा सुंदर आसा स्वर्गान पावल्या भशेन दिसतलो तुमकां बरोच करत गेला. मेहता साहेब लॅपटॉप बी कितें हा? येस येस. आय नो प्रभाकर. तुवें म्हाका फुडल्या 15 दिसांन नवी कादंबरी बरोवन दिता म्हणून प्रॉमिस केला. येस शुअर दिता खंय पावल्या? आता मेहता साहेब काम चालू आसा तुका बरोवपाक सोंपें आनी फास्ट जावचें म्हणून हांवें लॅपटॉप. आतां तूं म्हाका 8 दिसांनी नवी कादंबरी बरोवन दिवपाक शकता. डन डन वाव वाव मेहता साहेब हे म्हणजे स्वार्थूय जालो आणि परमार्थूय जालो म्हाका केन्ना दिता तुका कित्याक दी? हा तू एक कादंबरी बरोवपाक 4 वर्सां गेला. हेजी अनसुटेबल गर्ल कादंबरी दिवपाक 3.5 वर्सां फाटल्यान फुडल्यान नाचयलो तुवें म्हाका. आणि तुवें दिली न्ही हा 35 बेस्ट सेलर लिस्टाचेर आशिल्ली येस येस. हा प्रभा येस विभा येसर हांव तुजो वयलो स्वर्ग पळोवन येता. येस शुअर शुअर अरुण इफ यू डोंट माइंड मातसो मेहता साहेबांक शुअर शुअर चला मेहता साहेब हांगानी जाल्यार वयर स्वर्गान दिल्यार दिलो लॅपटॉप ट्राय कर हे डार्लिंग किती झालंय वाव. सुंदर दिसता जेवण मांडपाक घेऊ डिस्टर्ब दिसता आर यू नॉट वेल आय एम ओके कम ऑन विभा ए तुझं एनिव्हर्सरीचं मूड असा दिसला तुझ्यान समथिंग बॉदरिंग यू हय प्रोजेक्ट ट्रिगर हय आताच मुखर्जींचो फोन आयिल्लो सुप्रभात मुखर्जी बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्सचे हय रे कितें कितें म्हणटाले ते म्हणटात प्रिलिमिनरी स्टेटस लुक्स इनकन्क्लुसिव्ह खंय प्रोजेक्ट डेटा लुक्स फ्लॉड बेसिक मिस्टेक्स इन कम्प्युटिंग अँड फोरकास्टिंग कॅन यू बिलीव इट म्हाका दिसता महेशाच कडेन कितें तरी गडबड जाल्या मग केल्या पर्पजली महेशान केल्या म्हणटा तूं पळोवपाक गेल्यार आसतूय पण आसतूय बी म्हणजे अशें जाय जाल्यार काय न्ही महेश सारकें करपाक शकता हे पूण करतलो काय ना हाजोच दुबाव येता ओके मागीर येतलो न्ही तो आज हांगा उलय सरळ ताजे कडेन खूब टेन्शन येता प्रभा प्रोजेक्ट डिस्क्वॉलिफाय जालो जाल्यार विभा काय जायना डिस्क्वॉलिफाय बी अरे इतली मेहनत घेतल्या तुवें प्रोजेक्टा खातीर सगळें सारकें जातलें विभा आणि जायना जाल्यार म्हजो फ्युचर म्हजो करियर आय वोंट बी एबल टू टॉलरेट आ प्रभा आय विल किल दॅट महेश विभा विभा कंट्रोल युअरसेल्फ हे पळय या फुडें तूं फक्त तुज्या करियराचो विचार कर तुजें फ्युचर सेक्युअर करपाची जबाबदारी म्हजी म्हाका दिसता महेश आनी शैला आसतली आणि तांच्या बरोबर एक नवीन कपल येता कपल येस मिस्टर अँड मिसेस नवाथे आलीच खंय शैलाच्या कंपनीन जॉईन जाला येस आणि ताची बायल खंय म्हजी जबरदस्त फॅन हां होप यू डोंट माइंड ऑफ कोर्स नॉट महेश वेलकम हॅपी एनिव्हर्सरी प्रभाकर. हॅपी एनिव्हर्सरी विभा थँक यू तू कितले तेंपान पळयलें जाणा केन्ना लास्ट पळयलें याद सुद्दां जायना ना गो कामाचो व्याप
केळाप इतलो वाडला म्हणून सांगू विवाद तुका घरा पावपाकूच रात जाता पण अगं तुका घडची म्हाकाच लक्षात ना हांवें आतां लास्ट केन्ना पळयलें तें या 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 कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू हॅपी थँक्यू ओके गाइज मीट माय पब्लिशर मिस्टर मेहता हॅलो मेहता येस अँड यू ऑल नो माय फ्रेंड अरुण काळे आय नो हांवें वाचल्या तुमची एन अनसुटेबल गर्ल खूब आवडली म्हाका थँक्यू ए यू हॅव अ नाईस हेअर हा Thanks for the compliment. By the way, let me introduce to you Mr. Harshad Nawati, my office colleague, you know, and his wife Harshad. सर तुम्ही प्राध्यापक प्रभाकर रणदिवे न्ही ओ माय गॉड हांव तुमकां प्रत्यक्ष पळयता हाजेर म्हजो विश्वासूच बसना तुम्ही न्ही म्हाजे सामके आवडीचे लेखक तुमची प्रत्येक नॉवेल हांवें वाचल्या अक्षरशः पारायणा केल्या थँक्यू आय एम युअर बिग फॅन यू नो Okay guys, let's begin the party. Follow me upstairs. ह्या उक्त्या मळबांमध्ये हांव रातभर असोच रावून ए एक गार्डन खबर मुद्दम विमान आपल्याक जाय तशें करून घेता. प्रभाकर सांगतालो ती पांयवाट आसा पळय हय. ती सरळ न्ही त्या तळ्यामेरेन वता गुरु विभामध्ये खूप इंटेलिजंट आसा अरे आजचे रातचे पार्टीचे सगळे डिश ते ताणें एकट्यान केल्ले हाय न्हू हांवें तर आधाशा उठून पोटभर खाल्लें पोट एकदम टम्म जाला शी कुक्स वेल कॉलेजीन आसताले पळय तेन्ना मुद्दम म्हाका डबो घेवन येतालें हा यू स्टील लवर हांव असो नाशिल्लो न्ही जाल्यार मागणी घालतलो आशिल्लो ताका विभा खबर ना तूं कितें तो खबर आसतलें चड करून म्हणून तूं हांगा सेटल जाला तरी म्हणटा हांव पूण अरूण तूं मुंबय आशिल्लो न्ही खूब बऱ्याक वतलो तशें कांय ना हांगा मेळ्ळा म्हाका म्हजो पार्टनर कितें सांगता रे रॉनी हांव इज रॉनी म्हजे पेक्षा 2 वर्सांनी ल्हान अ गूड डान्सर्स बॉडी तूं ताका पळयलो न्ही वो खरेंच दिसपाना तो एक एडवोकेट म्हणून किसो जाता हांव मेनी स्मायल्स चल थोडो पाड हा कोण कोण झिलीन वचून कसली कसली गजाली केल्या म्हूण कोणाक खबर माती लग्न पाड अरुण आणि मेहता उठले रे येऊ केल्ली ना मरे ते आयले जाल्या तांकां कितें कळटा झुडपाड कसल्या न्ही आमी म्हणून तुका आणि कितें ना रे कशें गेले रे ते तुवें वचूं थंय तूं म्हज्या बायले विशीं कितें सांगतालें अरे ताणें पयल्याच भेटेत प्रभाकराक सामकोच गुट लायलो मरे सोडच नाशे ताका हर्षा म्हणल्यार मुगो सामकें जळू कशें एकदां कोणा चिकटलें म्हणटकीच पुराय रगत पिल्या शिवाय सोडचें ना ताका खंय लेखक जावंक जाय आतां तूंच पळय आं घरावेच्या पयलीं त्या पब्लिशराकूय व्यंग मारताले तें म्हाका बरें दिसचें म्हणून म्हणटा मरे सगळें म्हणजे आपल्या बायलेची टर आपल्या गर्लफ्रेंडा मुखार उडयली की गर्लफ्रेंड सुखावता अशें दिसता काय कितें रे तुमकां दादल्यांक बी तुज्या घोवाक आज पयलें स्केप मेळटा सिम्स टू बी अ नायस गाय आय नो पूण विभाग मदत करपाचें नाटक करीत ताच्या फाटल्या फुडल्यान घुसपतालो डोंट ट्राय टू मेक मी जेलस ती दोगांय तांच्या प्रोजेक्टा विशयी उलयता आसतली आमच्या मदीं आतां तांचो विशय नाका हर्ष खूब उलयली आतां प्रत्यक्षान कृती करुया हें सुचयता हांगा नाका न्ही हर्ष नका आतां नका आय एम जस्ट फेड अप चेलू तूं दर वेळा अशेंच करता हे पळय तूं म्हाका जाय अख्खेचे अख्खे फक्त म्हजे कशें स्टॉप इट हर्ष म्हजें कशें सिरियसली नाव डोंट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लविंग मी लिविंग युअर वायफ फॉर मी अँड आस्किंग मी टू लिव्ह महेश अरे पूण तूंच तर म्हणटा
महेशाचं तुका कंटाळा आयला म्हण चड उतावळीपणा करता कोणी पळयत बी जाले आमकां हांगा राव मातसो हांव पळयतलां अरुण सोरो सोरो अरे देवा पण हांव सोडपाक सोडलो न्ही कोणाच्या बापायक बिना तेवढ्यात वचू नका व्हडलो सोरोप गेला आम्ही पळय अशीच चलत आयिल्ली आणि आत्ता परततली तुमची केळची आयकून रावली न्ही गो आनी थंडी बी खावपा लागली न्ही हय आता घातली तुमकां थंडी चल 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 बंगल्यार चला चला भरपूर थंडी पडल्या चला. वाव हर्षदा सिम्पली वाव खरेंच थँक्यू मातशी जर पॉलिश केली न्ही जाल्यार जुन्या टायपरायटरचे टायप केला ताका लागून तशें अक्षराबद्दल म्हणिना नॉवेलाच्या विशय मंडणी बद्दल म्हणटा येस पूण नव्या बरोवप्यापेक्षा खूप बरी आसा तुमकां त्रास दिता न्ही हांव आय एम सॉरी हर्षदा आता परत परत माफी मागू नका 7 चेंबर्स अफेअर नाव सुंदरच आसा हर्षदा ही कादंबरी आता पब्लिश जातली काय ना हांव तुका सांगूंक शकना हांव अशें करता तुजी हरकत ना जाल्यार ती म्हजे कडेन दवरून घेता आणि म्हाका वेळ मेळ्ळो काय परत एकदा वाचून मागीर अभिप्राय कळयता चलता न्ही हय चलता पूण सर हा एक रिक्वेस्ट आसा हं? कोणा सांगू नाकात हा म्हाका न्ही भंय दिसता बाकीच्या पेक्षा घोवाचो चड What? ताका कळो नासना बरयता न्ही हांव हय कळो जाल्यार बेश्टो तापतलो किरकिर करीत रावतलो घोवाक कळनासतना बरयता तूं इतलें बरें स्ट्रेंज स्ट्रेंज बिनाका हांव कोणाक सांगिना तुजे कडेन हाची कॉपी बी आसतली ना टायपरायटरा वेगळी हीच पयली कॉपी हॅपी हर्षदा सदांच जें कितें बरयता ताजो बॅकअप दवरपाक जाय डोंट वरी हांव अशें करता हे पेपर्स म्हजे कडेन दवरून घेता आणि फाल्यां सकाळी स्कॅन करून म्हज्या डॅस्कटॉपार सेव्ह करता आणि कोणाक कळनासतना स्वता तुका हाडून दिता ओके खूब खूब उपकार जाले हर्षदा हें कितें खूब उपकार जाले सर भंय दिसता तुमकां वाचून दिवपाक तुमी वाचली इतलेंच न्ही बरी आसा म्हणून उमेद दिली त्रास घेतिल्ल्याचें समाधान जालें थँक्यू सर थँक्यू अबे हर्षदा आतां म्हजें एक आयकुशीत सांगात न्ही सर ह्या फुडें म्हाका सर म्हणप ना मागीर कितें म्हणपाचें प्रभाकर म्हणपाचें आ? कितें प्रभाकर फक्त प्रभाकर म्हणजे परकेपण जाणवलं विभा सोमार मेरेन हांव रिव्यू करता हो प्रोजेक्ट हा अरे मंगळारा म्हाका तो सबमिट करूंक जाय म्हणले आता घरा वचून तेच घेवन बस म्हणटा आयचा आयतारूय गेला खड्ड्यात महेश यू आर नॉट एट ऑल सिरियस अरे आमचो हो प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग थारतलो मागीर जालें तर हाणी फंडिंग करना जाल्यार आनी कोणी करतलो प्रश्न मिटलो ना म्हाका हो प्रोजेक्ट हांगाच करूंक जाय खूपच लायटली घेता तू महेश कशें कळना तुका हे पळय तुका फेलोशिप मेळ्ळ्या यू आर अ फुल टायम प्रोफेसर म्हजें कितें अरे तुका इतली वर्सां वळखता तुका हांवें इतलो केअरलेस केन्नाच पळोवना वॉट इज रॉंग विथ यू नथींग अरे कितें जालां तें नीट सांगशी मे बी इट वील हेल्प यू सांग न्ही इनफ हे पळय विभा हांव तुजो पेशंट न्हय सो स्टॉप श्रिंकिंग मी म्हणजे उलोवपाचेंच ना ओके हांव सोमार मेरेन हो तुजो प्रोजेक्ट जाग्यार घालता जालें आय प्रॉमिस थँक यू अरुण
सगळ्यांना पण भरपूर help केला म्हणे. विभा, हा जेवण तुझ्या फर्स्ट क्लास. थँक्यू अरे एव्हरीबडी सीम्स टू बी हिअर थँक्स टू दी स्नेक. स्नेक स्नेक समजून मेहता साहेबान कियाच मारली पूण तो स्नेक नाशिल्लो तो भिवकरो उंदीर आसलो उंदीर. बरें तशें जाल्यार आयच्या पार्टीचे निमणे आणि महत्वाचे इव्हेंट उरकून घेवया. येस येस ऑफ कोर्स. ह्या पेंटिंगाचे उक्तावण बसून घेयात सगळे. विभा साऊंड सिक्रेटिव्ह. चड थंडी आशिल्ली बाय. ना अशे वेळार हर्षद आपलो कोट दिवपाक सदांच उत्सूक आसता. गाईज पेंटिंगाचे उक्तावण करचे पयलीं आभाराची 2 उतरां उलयन दिसता. तुम्ही सगळे मित्र आज हांगा आयले. आमची एनिव्हर्सरी स्पेशल केली. येस. मेहता साहेब तर खास मुंबईच्यान आयले मागीर आणि त्याच निमतान आमच्या नवीन घराक तुमच्या सगळ्यांचे पाय लागले. राईट. खरेंच खूप बरे दिसले. आणि हे पेंटिंग सगळ्यात पयलीं तुम्ही सगळ्यांनी पळोवचे अशी आमची खूप इच्छा आशिल्ली. कित्याक बड्डे फाटल्यान पेंटिंग आसा. हय मुद्दाम पडटलो लायला बिकॉज दॅट इज अ सरप्राईज. ओके सो बी रेडी गायज. ओके लेट अस सी. 3, 2, इट इज रिअली ब्युटिफुल. प्रभाकर ब्युटिफुल अँड एक्सक्लुझिव्ह ऑल्सो. येस हांव सदांच म्हणटा यू आर अ परफेक्ट कपल. बरोच कॉस्ट आसतलो न्ही हाचो. कोण आर्टिस्ट. आय वुड ऑल्सो लाईक टू नो दॅट. म्हणजे माझ्या ऑफिसा खातीर कमिशन करपाक जातलें ताजें. हय हय सारकें. मेहता साहेब तुम्ही जे म्हणतात दॅट इज नॉट पॉसिबल. ह्या चित्रकाराचे हे निमणे पेंटिंग. निमणे निमणे पेंटिंग म्हणजे हे चित्र काढले आणि त्या चित्रकारान जगाचो निरोप घेतलो. सो सॅड. हा चित्रकार कोण तो कळत जाल्यार तुका दुःख जावचें ना हर्षदा. असो कोण तर तो. मोहिनी गर्ग. दी मोहिनी गर्ग. येस तीच. विभा मोहिनी. कोण हो मोहिनी गर्ग. तो न्ही ती. एकदा मरे हांवें जेल वॉर्डनाक सहज सुचयल्लें तिका जेलीत पेंटिंग करपाक दिल्यार ती वायलंट जावची ना नॉर्मल वागतली म्हणून. वा विवा वा मारले हा तुका. पण कोण ही मोहिनी गर्ग. हो जगातली सगळ्यात क्रूर बायल मनीस. 21 जणांचो जीव घेवपी राक्षसीण. तू न्यूज बी पळयना गो टीव्हीचेर. करता तरी कितें दिसभर घरा. मातशें अप टू डेट रावचें. टीव्ही वयल्यो बातम्यो पळोवन हांव डिप्रेस जाता. आय हर्ड शी वॉज ब्युटिफुल. तिका पळयना बरोबर काय दादलो पिसो जातालो. डिडंट शी स्विंग बोथ वेज. बायलांको टार्गेट केल्ले का तिणें. अरे 2 बायलां. शी सिड्युस्ड बोथ ऑफ देम. पळय हर्षा तिका हालींच फाशी दिल्या. हांव आशिल्लें तिका फाशी दितना तिणेंच रिक्वेस्ट केल्लें म्हणून. तिका कशी फाशी दिली कशी लोंबकाळायली न्ही हे आयकून घेवपाची आमची अजिबात इच्छा ना. ए पूण तुम्ही दोगांनी अशी पोस्ट केन्ना दिली तिका. अरे हांवें तिका अशी पोस्ट केन्ना दिलीच ना. हांवें तर प्रत्यक्षान केन्ना तिका पळयलीच ना. येस एक दोनदा फोटो पळयलो बिबा बरोबर तितलेंच. कितें सांगता दॅट स्ट्रेंज. या तुका न पळयता न पोज दिता उबेऊब तुजें पेंटिंग काडलें तिणें. बट वाय शी पेंटेड यू. म्हाका न्ही आतां याद जाता लास्ट 7-8 विजिटा वेळार तिणें म्हाका 2-3दा म्हणिल्लें एकदा विस्टराक घेवन यो गो म्हणून. पूण हांवें तें केन्ना मनार घेतलेंच ना. मेहता साहेब ती न्ही एक इगोसेंट्रीक बायल आशिल्ली. आमच्या निमण्या भेटी वेळार तिणें म्हाका हें पेंटिंग गिफ्ट म्हणून दिलें. पूण तुमकां न पळयता इतलें हुबेहूब पेंटिंग कशें रंगयलें तिणें. प्रतिभाशाली कलाकार आशिल्ली ती आणि एक मानसशास्त्रीय नदरेन पळयल्यार वेगळीच आशिल्ली. केन्नाच न पळयल्ल्या दादल्याची हत्या करून मागीर ताच्या कुडीची कशी विटंबना करतली हाजें चित्र ती पयलींच रंगयताली. हे पळया हें आतां अती जाता. म्हाका दिसता आमी गेल्यार बरी. कशी वतली तुम्ही. तुम्ही आमच्या गाडयेन आयल्या. विसरली. एका सिरियल किलर बायले विशीं तुमची चर्चा मोठ्या आस्तेन आनी मीठ मसाला लावन चल्ल्या. माझ्या मिसिसाक ते सहन जायना दिसना तुमकां. हे पळयात हर्षदाक जर त्रास जाता आसत जाल्यार आमी. नाका सो उलयात तुमी. हर्षा मिस्टर नवाथे ना तुमकां एक वेळ दिसलो आसतलें आमी आसुरी खोस घेवपी मनशां बी. तशें ना. हांव म्हज्या रहस्य कथेन म्हजी कल्पना शक्त वापरून भीषण खून अपघात सिरियल किलर हे सगळे रंगयता. आनी कांय तेंपान त्याच पद्दतीन खंय तरी तशीच घटना घडल्याचें म्हाका जाणवलां. मिन्स एक दोनदा एक्सपिरियन्स आयला म्हाका तसो. आनी म्हज्या उलट विभा ते जिवंत सिरियल किलरीच्यो मुलाखती घेता.
महेश व शैला केन्ना उलोवना तुमच्याकडे आमच्या प्रोजेक्टा विशीं उलयल्यात सांगला ताणें आपूण बायोलॉजीचो प्रोफेसर म्हणून. ही इज बींग मॉडेस्ट. तो फक्त बायोलॉजीचो प्रोफेसर न्हय, तो जेनेटिक्स या विशयांतलो जादूगार. विभा स्टॉप इट इनफ. आम्ही दोघांय या रिसर्चाचेर काम करतात. इट्स अ रिसर्च टू लुक इन टू सायकोबायोलॉजी ऑफ इव्हिल. म्हणजे एक्झॅक्टली कितें? म्हणजे हे पण आम्ही जन्मताच वाईट आसना. आम्ही घरान समाजान परिस्थिती प्रमाणे हळूहळू घडत वता. आमच्या भितर बऱ्या गुणा बरोबरूच वाईट गुण, हिंसा, पाशव हे आमच्या भितर एम्बेडेड असतात. म्हाका सांगात, तुमच्या पैकी कितल्या जाणांक केन्ना तरी चोरी करची अशें दिसला? जावं केन्ना तरी कोणाचो विश्वासघात करचो, लग्ना उपरांत भायले संबंध दवरचे, किंवा कोणाचो तरी खून करचो अशें दिसला? खूप फावटी. तशें दिसलें म्हणून आमी तशें करता? ना, आमी वायट करपाचे इम्पल्स, वायट करपाच्या वृत्तीक आडावन धरता, कंट्रोल करता. राईट. सतसत विवेक बुद्धीची ढाल करून आम्ही आमच्यातल्या वाईट मानसिक काढून दवरतात. एक्झॅक्टली अवर मोरॅलिटी. पूण सगळेच जण अशें करूंक शकना. करेक्ट. आमचो प्रोजेक्ट ट्रिगर नेमके हेच सोदून काडपाचो प्रयत्न आसा. म्हळ्यार पळय आतां, बरे विचार आनी वायट विचार दोन्ही मनशाच्या मनान येत असतात नकळत. पुणून हे बरे किंवा वायट विचार येवपा फाटलो ट्रिगर जर आमकां सापडलो जाल्यार ट्रिगर. हय. आणि तो सापडलो जाल्यार ह्या जगातले सगळे पाशव हिंसा नष्ट करूंक शकताली तुम्ही. हय, करूंक शकता. पण मनशाक हे सगळे करूंक लावपी ताची परिस्थिती, ताच्या वयले दडपण, चटक हेवूय सोंपतले. हर्षद अरे, वकिली करत असताना हांव म्हाज्या क्लायंटाच्या डिफेन्सा खातीर पुरावे एकठांय करता. पोलिसांनी केलेल्या तपासाचो तपशील पळयता. कपलार गुळी घालून मारिल्ल्या ड्रग डिलराच्या फोटे पळयता. एन्काउंटरान मारिल्ले गुंड पळयता. अरे सादी चोरी करपाच्या हेतून घरांत घुशिल्ल्या चोरान आपूण सापडटलो ह्या भयान केलेले खून पळयता. तेन्ना म्हाका दिसना तुमचो हॉट ट्रिगर. मनशाक जर नोकरी कामधंदो मेळिल्लो न्ही जाल्यार तो कित्याक चोर आनी ड्रग डिलर जाता आशिल्लो? हर्षद अरे, तू कोणाचेर तापता आनी कित्याक? सॉरी, मातसो चडूच उलयलो. दॅट्स ऑल रायट. आमी सगळीच स्टेटस को लागून मातशी फ्रस्ट्रेट जाले. एकंदर सिस्टमान जेन्ना बदल जायना न्ही तेन्ना हे अशें फ्रस्ट्रेशन निर्माण जाता. पूण तुमकां एक सांगू, हो जर ट्रिगर आमकां सापडलो जाल्यार सगळी हिंसा, सगळे पाशव नश्ट जातले अशें म्हाका दिसना. करेक्ट. इतली मेडिसिन्स आयली म्हणून कितें सगळी दुयेंसां, सगळे रोग, सगळे व्हायरस नश्ट जाले? पाशव हो एक व्हायरसूच आणि ताची लागण एकदा मनशाक जाली काय मागीर सोंपले सगळे. फनी. मोहिनी गर्ग सुद्धा अशेंच म्हणटाली. खरें म्हणल्यार हांवें ह्या विशयाचेर उलोवप योग्य न्हय. तितली म्हजी पात्रताय ना आनी विशयाचें ज्ञानूय ना. पूण तरी आसतना उलय तूं हर्षदा. तुका जें कितें दिसता तें बिंदास्त उलय. म्हजें उलोवप कदाचित तुमकां पिशेपणाचें दिसूं येता. तुमी हांसतूय बी. पूण एखाद्या मनशाक वायट कृत्य करपाक ट्रिगर केलो आनी मागीर ताका चटक लागली जाल्यार हॅलो मेहता साहेब, सॉरी मातसो डिले जालो. मेहता साहेब आनी थोडे दीस प्लीज. मेहता साहेब 10 तरी दीस. ना मेहता साहेब, हांव मातसो बेजीक स्ट्रक्चरान बदल हाडूंक सोदतालो. ना मेहता साहेब,
आमचा विनिंग फॉर्म्युला बदलचा ना, जस्ट मातसो स्ट्रक्चरान बदल. येस, कारण कितें आसा, सदां सदां रिडर्सांक तेच तेच पासून बेजार आयला न्ही. ना तशें नांव चिंतूना, पूण 7 चेंबर्स अफेअर अशें तुका आवडलें. मागीर प्रश्नच ना मेहता साहेब, हेच दवरया. ओके, डन. करता मेहता साहेब, रोखडी कंप्लीट करता. बरें बरें, ओके. हा मेहता साहेब. अरे अरुण, तू रे, म्हाका दिसलें मेहता. ना रे, विभा अजून आयले ना घरा. ओके, बरें फोन ट्राय कर मरे. ते लागना जाल्यार ना अरुण, एक्चुली मरे ते आज मातशें टेन्शनान आशिल्लें. येस, त्याचे ते प्रोजेक्ट कन्फर्मेशन बद्दल आज कळपा आशिल्लें न्ही. बरें हांव अशें करता, ते आयले काय तुका डायरेक्ट फोन करपा लायता मरे. फायन फायन, बरें बरें. अरुण अरुण अरुण, अरे सांजची पासय मार मरे. विभाचो सक्सेस सेलिब्रेट करया. ओके, बरें चलता. विकेंड ओके, डन. बरें अरुण. ओके, आयलो आयलो. महेश विभा महेश विभा विभा अरे कितें जालें रे महेश? विभा खंय? दनपारच्या अडेजांक विभा घरा कशें आसतलें महेश? ते कॉलेजान आसतलें न्ही. अरे कॉलेजीन ना ते, म्हणून तर हांव घरा कडेन आयलो. कॉलेजीन ना? ना. फोन ट्राय केलो ताजो? अरे फोन लागना ताचो. मातसो बस बस रे, कितें मातसो बस. कितें हालत कितें केल्या रे तुवें? डिवास्टेटेड जाला म्हणून सामको दोळे बिळे सुचोवन. कितें 2 दीस न्हिदो ना कितें रे तूं? 5 दीस. हे पळय, म्हाका सांग, विभा खंय आसतलें अशें दिसता तुका? महेश, ताजे आयज ग्रांट्स कन्फर्मेशन बद्दल कळपा आशिल्लें न्ही, सो मे बी आउट एंड आउट थंय गेला आसतलें. तुजी गरज ना रे थंय? फेलोशिप ग्रांट्स डिस्क्वॉलिफाईड. वॉट? डिस्क्वॉलिफाईड इन फर्स्ट राउंड. म्हजे खातीर जालें रे सगळें. काम डाऊन महेश. विभा सॉलिड बेजार जाला आसतलें. अरे विभाची कांयच चूक ना हातून, म्हजीच बेजबाबदारपणा झाली. अरे आय रुइंड हर ड्रीम. महेश, तू स्वतः गिल्ट फील करून घेऊ नका. अबे आम्ही परत रिव्ह्यू करपा लावया. अरे तशें जायना ते. विभा विभा, आय एम रियली सॉरी. आय जस्ट हर्ड अबाउट युअर ग्रांट्स फ्रॉम महेश. तू म्हाका कॉल करपाचो, तुका व्हरपा येता आशिल्लो न्ही. तुका सांगिल्लें विभान सकाळी. तुझी कादंबरी पुराय जाल्या. बेगिनात बेगीन वाचन करून दिवंक जाय जाणा आशिल्लें हांव. विभा म्हजें काम जालें ना. निदान तुज्या तरी जावचें म्हणून फोन केलो ना. विभा, म्हजें काम? अरे ते म्हज्याच हातांतलें आहे. पूण तुजो प्रोजेक्ट डिस्क्वॉलिफाय जालो विभा. तें कितें घेवन बसपाचें? तुजी फेलोशीप, तुजें प्रमोशन. गेलें तेल लायट. आतां ते लटांबर घेवन बसचे परस दुसरें कितें तरी करपाचें. तेंच बरें. सिरियसली विभा? लटांबर? अरे तू अर्धे आयुष्य पडावलेला हाज्या खातीर. इतली मेहनत तू कितें उलयता विभा तू आतां? म्हाका दिसता मेहता साहेबाची ऑफर सिरियसली घेतिल्ली बरी. हं? तुजे कल्पना बी करून बरयता न्ही, ताच्याकून कितलेशेच भयानक वास्तव हांवें अणभवला. अरे हाजें कितें जालें? दोळे बी सुजोवन बसला सो. महेश, कितें जालें? आय एम सॉरी विभा. घडला तो सगळो प्रकार मनाक लावून घेतला ताणें. म्हळ्यार सगळें घडपाक आपुणूच जबाबदार अशें दिसता ताका. प्रभा, हा. मातसो वयर वचून बसता प्लीज. हांव उलयतां ताचे कडेन. ओके, उलय. अरे ते सगळे खंय व्हरता? ते दवर हांगाच. म्हाका 2च मिनटां पुरो. मागीर तूं हांगाच बसून वाच. ओके? शुअर? हय. बरें. मागीर हांव एक सुस्त न्हीद काडटा. फायन फायन. विभा, कितें लागलें म्हाका कळय. हां? ओके. I know Vibha. You must be hating me right now. फॉर वॉट? अगो, जे कितें घडलां ताका हांवूच जबाबदार आसा. आसत. पूण हांव तुका दोश दिना. हांव जाणा खरो दोशी कोण तो. तुका खबर आसा? हय. पुराय प्रोजेक्ट परत परत रिव्ह्यू करून सुद्धा तुवें कॉम्प्युटिंगात बेसिक मिस्टेक्स केले. कारण तुजें लक्ष विचलित जाल्लें. सेवन चेंबर्स अफेअर बाय प्रभाकर रणदिवे.
माय माय माय, क्या बात है प्रभाकर. नवाथे आणि शैला, माका तुझी काकूट दिसता महेश. तुका केन्नाच्यान खबर आसा हें सगळें? सायकॅट्रिस्ट हांव. त्या दिसा तांकां एकठांय पयली, त्याच दिसा ताडले हांवें ते. कितलो मोग करतालो हांव शैलाचे, अजूनय करता. कित्याक केलें ताणें तशें? शिट. तू ताजेर मोग करतालो आणि ते तुका मूर्ख. शी स्टील मेकिंग यू फूल विथ दॅट हाय माइंडेड हर्षद नवाथे. आमच्या प्रोजेक्टाची फकडा मारपी तो हर्षद नवाथे. रिमेंबर? येस. कितें तर त्या दिसा कमरार बी हात घालून आपल्या अरवळ बायलेकडे मोगाचे नाटक करतालो. प्रोटेक्टिंग हिज इडियट वाईफ while sleeping with yours. ताणे तुझ्या संसाराची आणि माझ्या प्रोजेक्टाची वाट लायल्या. आणि तुझी बाय शैला, जिचेर तू अजूनही काळजातल्यान मोग करता, तिने बी ताकाच हातभार लायलो. हय ते दोघांनी मिळून ते केला. प्रश्न असा, आता तू कितें करतलो ताचे? हांव कितें करतलो? म्हणजे चला जायते करात म्हणून सुखासुखी सोडून दितलो. जितून तकली फुटपाक पावल्या विभा म्हजी. कितें करूं, कितें करपाचें? विभा, हांव डायवोर्स दितलो. हय, भुरगीं नात आमकां, सोंपें पडटलें तें. डायव्होर्स म्हणजे आणि सोपे करून दितलो तर तू शैला? नेमके तेच जाय ताका. कितें? खंय मेळटा तुका? आ? तू डॉक्टर आशिल्लो आणि ताका कॉलेज खर्च परवडना म्हणून तू मदत करतालो. ताज्या शिक्षणा खातीर पयशे कमोवपाक तू मोर मोर मारतालो. 8 वर्सात साधी एक सुटी लेगीत घेतली ना तुवें. आता ते कोण? कॉर्पोरेट लॉयर, 6 आंकडी पगार. तुका दिसता आता एक सर्वसाधारण दिसपी तुझ्या सारख्याची ताका गरजच अशी? तुजो गळो असो गच्चावळून जीव घेवचो कसो दिसता म्हाका. तशें केल्यार ताच्या गळ्याचेर तुज्या हाताचे ठसे सापडटले. इझिली सापडटलो तू. सापडटलो? यू विल लीव बिहाइंड फिंगरप्रिंट्स, बॉडी ऑयल, डीएनए. फाटल्यान कांयच दवरप ना रे. व्हॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? प्राइड, रिवेंज, justice. I'm talking about pride, revenge and justice. म्हणल्यार कितें दोगांयचो खून करपाचो? फ्रांसान हाका खून म्हणिनान रे. ताका म्हणटात क्रायम ऑफ पॅशन, ले क्रीम पासियोने. आरोपी स्वताचो बचाव करूंक शकता, काय वेळ निर्दोष सुट्टाय बी. पूण ते सगळें फ्रांसान ही इंडिया. म्हणून तर सुटपाची खात्री फ्रांसा परसूय चड. विभा, हांवें तुजे ते कार्यक्रम पळयल्यात, जंय लोक तुका परफेक्ट मर्डर करपाचे मार्ग सांगतात आणि तू थंयच्या थंयच तातूंतल्यो त्रुटी तांकां दाखोवन दितात. पूण तो एक कार्यक्रम हें वास्तव. शिवाय हांव घोवताचो. संशयाची सूय म्हजे वटेनूच घुंवतली. पोलीस तपास केन्ना करतात महेश? गुन्यांव घडटा तेन्नाच. गुन्यांव घडूकूच ना जाल्यार तपास कसलो करतले? ती पळून गेली खंय. खंय गेली ते कोणाक खबर ना. तांकां मारून उडयली म्हळ्यार बॉडी मेळना, सोदून सापडना. एकामेका कडेन लग्न जाल्ली. म्हाका दिसता हांव अशें कितें करपाक शकताचें. योग्य मदत मेळ्यार सोंपें आसा रे तें. योग्य मदत? पोलीस तपास कसो करता, फॉरेन्सिक एव्हिडन्स कशे एकठांय करता, गपचूप डेड बॉडीचो विलो कसो लावपाचो, एक सराईत गुन्यांवकार कसो विचार करता आणि हुशार पोलीस अधिकारी कशे निष्कर्ष काढून ते गुन्यांवकार. हातूंतलें म्हाका कांयच कळना, प्लीज. एक सामान्य गुन्यांवकाराक कळ्ळें जाल्यार हे जग पायार घालून घेतले ताच्या. एक सामान्य गुन्यांवकाराक खबरूच आसना. आणि हांव सामान्य न्हय. तूं आसतलें म्हजे बरोबर? गुन्यांव
न घडू. आता आम्ही खरी पार्टनर्स जाले, कॉम्रेड्स इन क्राईम. कॉम्रेड्स इन क्राईम कसलोच थांबतो न लागू दिता तांकां खलास करूं येता. हय, विश्वास दवर म्हजे. विभा, हा, तुझ्या घरा फाटली ही तांबडी भडक पायवाट तळ्याकडेन वता न्हय? हय, ती वाट तुवें तशी कित्याक करून घेतल्या? तळ्याच कडेन वचपाक. विभा, ते तळे चड खोल आसा? हॅलो, पोलीस स्टेशन. मास्टर साहेबांकडे दिता प्लीज. थँक्यू. नमस्कार रावते साहेब. हा विभा. ना ना, कोणाची मुलाखत बी घेवपाची नाशिल्ली. कित्याक फोन केल्लो जाणा? म्हाका न्ही आत्तां म्हज्या एका कलिगाचो फोन आयलो. तो म्हाका आत्ताच्या आत्तां आपल्या घरा आपयता. म्हाका ताजो आवाज सदचे वरी लागलो ना, म्हणून म्हळें मातशें तुमकां कळयतलें. ना म्हळ्यार 100 डायल करून कंप्लेन दितले आशिल्लें, पूण म्हळें उगीच अंदाज चुकलो जाल्यार हास्या जावपाक नाका न्ही, म्हणून म्हळें मातशें तुमकां पर्सनल रिक्वेस्ट करतलें. हय, तुमी मातशें वचशात ताच्या घरा प्लीज. आतांच. हय, आतांच प्लीज. खंय रावता जाणा? कॉलेजी लागींच, 38 कामा स्ट्रीट. एक्झॅक्टली तीच कॉलनी. हय. नाव डॉक्टर महेशराव राजे. हय. सर, तशें कितें जालां खरें फोन म्हाका कांय समजना. ताणें न्ही आतांच म्हाका फोन करून सांगलें की ताणें ताच्या बायलेचो खून केला.